सरान भरपूर अशी कामां केल्ली आहात. आमची जी कामां आहात ती करीत आहात. त्या देवळा कडली उंट जाल्ली आहा प्रोडक्शन वत आता मेन रोडाचं काम आता करूचा आणि आज बेगीन जातलें असं आमी सरान सरळ त्या कामाची या घेतात आणि त्या बेगीच्या बेगी जातलें आहात सांगता. आणि अशी खूप कामां सरान केली. जी कामां आता थोडी उरली ती सुद्धा सर करून दितले. देवाकडे प्रार्थना करतले की सरांच्या हातीन अशीच कामां फुडें जायत रावपाची आणि तांकां इतलेंच सांगता की फुडल्या जे येता ते इलेक्शनाक जशे सरपंचांनी सांगले तशे तांकां कसलोच भंय ना आणि तेंच्या फाटल्यान सदांच आसतले. आमच्या मोपा गांवान आयज आमच्या देव तळयेचे आयज हांगासर फावंडेशन स्टोन हांगासर केल्लो आसा आणि त्या एका उपस्थित आसलेले आमचे मोपा उगे गांवचे सरपंच आमचे सुबोध महाले तशेंच सगळे मेंबर्स डेप्युटी सरपंच आणि तशेंच म्हाजे गांवचे भाव आनी भयणानो तशेंच आमच्या गांवचे सगळ्याहून जाणटे म्हणून आसा ते आयज आमच्या वांगडा आसा आणि ते आयज तेंच्यांनी हांगासर आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. त्याच आशिर्वादान आमी आयज आमच्या पेडण्यान मोपा गांवान खुबशी अशी फावंडेशन स्टोनां केल्ली आसा. असोच तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो. जे आयज कामां करता ते तुमकां जे पळय आमच्या सरपंच मेंबर्स त्याचं खऱ्यांनीच कितें गरज आसा खंयसर लोकांचे खंयसर गरज आहा तेच कामां आयज जाता ती फास्ट करून दिता आनी अशीच म्हजी कामां आसतली जी आयज तुमच्या गांवान खऱ्यांनीच म्हाका दिसता रोड एक्सटेंशन जावनूय तो आमचो एक्सटेंड जावनूय बी तो रोड हॉट मिक्स एज फास्ट ही फायलूय जातली ती हांव तुमकां प्रॉमिस लास्ट टायमूय केल्ले आहे ते हांव एज फास्ट काम करून दितलो. आयज हांगा सगळ्या फावंडेशन घातलेले आसा. त्या सगळ्याक आमचे पंचायतीचे स्थानिक पंच काशीनाथ पेडणेकर, आमचे विजय मोपकर, दयानंद गवंडी, सिया धुरी, इतर सगळे मान्यवर गांवचे प्रमुख आमचे जयप्रकाश काका आसतले, बाबा आसा आमचो, अरुण नायक आसा, सगळे जाण सगळे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सगळे आमच्या मदीं आसात आणि खरेंच बरें दिसता. उमेद जाता. जशें काशीनाथान आतां म्हटलें की कितलीशीच कामां आयज आमची चालू आसात. वेगवेगळे तरेची कामां चालू आसात आणि खुबशीं कामां फुडें येवपाचीय बी आसात आणि सगळे जाण अशें एकजुटीन रावन ती उरलेली सुद्दां कामां आमी बरे तरेन रितीन करून घेवया. आयज हे देव तळयेचें ब्युटिफिकेशन आसा त्या कामाची आयज हांगासर पांयां भरणी जाता. हेका लागून खूब बरें दिसता. अशें जे देवाच्या संदर्भान किंवा धार्मीक जे गोष्टी आसात तातूंत खुबशे आमचे गांवचे जे लोक आसतात ते एकी कडेन येतात. अशी जेन्ना कामां आमी घेतात तेन्ना एक खंय तरी आमकां एक चान्स मेळटा की गांव एकी कडेन येवपाचो, एकी कडेन सगळ्यांक हाडपाचो आनी अशी उदरगत जर जायत रावली जायत जाल्यार निश्चितपणान प्रवीण भाईक कसलोच भिवपाची गरज ना अशें आमी म्हणटा.